गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आता भारतांतल्या आघाडीचे मायक्रो ब्लॉगिंग आनी सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म कुएपार आसात. @डॉ प्रमोद पी सावंत ह्या हँडलाचो वापर करून डॉ सावंत हांच्यांनी हालींच गोंयच्या जनते कडेन संवाद सादीत goaonline.com ह्या प्लॅटफॉर्मावेल्या नो योर स्कीम सर्व्हिसाची म्हायती शॅर केली. नो योर स्कीम सर्व्हिसाच्या आदारान सगळी सरकारी येवजण्यांची म्हायती एकाच सुवातेर सोंपेपणान मेळप शक्य जातलें म्हूण मुखेलमंत्र्यान सांगलां. 45 वर्सांचे डॉ प्रमोद सावंत हे वेवसायान आयुर्वेद दोतोर आसून ते उत्तर गोंयच्या सांखळी मतदारसंघाचे आमदार आसात. कुएपावेल्यान ते गोंयच्या नागरिकां कडेन इंग्रेजी, हिंदी आनी मराठी भाशेंतल्यान संवाद सादपाक शकतात. डॉ सावंत हांकां कुएपार येवकार दितना कुएपाचे संस्थापक आनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अप्रमेय राधाकृष्ण हांच्यांनी म्हळें. गोंयचे माननीय मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांचे परिवारांत स्वागत करतना आमकां खूब खोशी जाता. डॉ सावंत हांची ह्या प्लॅटफॉर्मावेली हजेरी फकत गोंयचीच न्हय तर दर वर्सा गोंयांत भेट दिवपी लाखांनी पर्यटकांक विविध विशयांचेर अपडेट मेळोवपाक मदत जातली. कुएपाचे सहसंस्थापक मयंक बिदावतकार म्हळां, आमी कुटुंबांत डॉ सावंत हांकां येवकार दिता आनी आमचो विश्वास आसा की वेल्या भोवभाशीक वैशिश्ट्य तांकां अदीक लोकां मेरेन पावपाक मदत करतलें, जाका लागून पुराय गोंयाक फायदो जातलो. युजर्सां कडेन तांच्या मायभाशेंत संवाद सादपाच्या पर्यायाक लागून हालीं कांय म्हयन्यांतूच भारता बरोबर नायजेरियांतय अदीक लोकप्रियता मेळयल्या. राजकीय फुडारी, सेलिब्रिटी आनी विविध मळावेल्या मानेस्त तांचे विचार आनी मतां व्यक्त करपाक कुएपा कडेन व्हड संख्येन जुळपाक लागल्यात. युजर्स मोबायल ॲप स्टोरांत वचून कुएप डावनलोड करपाक शकतात. मोबायल नंबर नातर ईमेल आयडी वापरून ॲप रजिस्टर करपाक मेळटा. एकदां रजिस्ट्रेशन पूर्ण जातकर युजर्स तांच्या आवडट्या सेलिब्रिटी, खेळगडे, राजकारणी, कलाकार आनी वेल्या लोकप्रिय लोकांक फॉलो करूं शकतात. युजर्सांक तांच्या इत्से प्रमाण तांच्या मायभाशेंत संवाद सादपाक मान्यताय दिवन सक्षम करता. मार्च 2020 भारतीय प्रादेशीक भाशांमदीं मायक्रो ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म म्हूण कुएपाची स्थापना जाल्ली. हो ॲप विविध भारतीय प्रादेशीक भाशांनी उपलब्ध आसून भारतांतल्या विविध क्षेत्रांतले लोक स्वताक तांच्या मायभाशेंत व्यक्त करपाक शकतात. ज्या देशांत भारतांतल्यान फकत 10% लोक इंग्रजी उलयतात थंय अशा सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माची खरी गरज आसा, जो भारतीय युजर्सांक तांच्या मायभाशेंत व्यक्त जावन हेरांकडेन जुळपाक मदत करतलो. भारतीय भाशांक प्राधान्य दिवपी भारतीयांच्या आवाजा खातीर एक हक्काचें व्यासपीठ प्रदान करता. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.